साखळे बाजारात मयेच्या केळबाई वाड्याचे केळबाई देवस्थानात ज्या प्रकारे हिप्नोटायज करून एक फुलकार बायलेक चे सोन्यात विकलेले तोच प्रकार एक हांगा साखळेन बाजारात भाजयेकवालेचे जाले। आनंदी गांवस ही बायल जी साखळे मार्केटात एकटीच सायडीक रावन भाजी विकताली। तिच्या कडेन एक मनीस काळे पॅन्ट आनी धवे शर्ट घालून तोंडाक मास्क बी लावन एक मनीस तिच्या कडेन भाजी विकती घेतलेली आनी भाजी विकती घेवन तिका सायडी हल्ले सप्तशती देवळान एक रिक्वेस्ट करून आपोवन की आपल्याक देवळात सांगणें करूंक जाय आनी त्या सांगण्याचेर आपल्याक मातसो तुजी मदत लागतली ह्या आदारे तिका देवळान कोणाचेंय लक्ष नासतना तिका हाडलें। आनी जेन्ना ती देवळान जेन्ना ती नाल्ल आनी फुलां दवरताली त्याच टायमाचेर ताणें तिका मागणी केली की तुज्या गळ्यांतली चेन आनी जे हातान जे तुजे कांकणां ती देवा फुडें दवर जेणे करून म्हाजो एक उपकार कशें जातले अशें करून ते बायलेक ताणें सांगलें। तशें सांगल्या उपरांत बायलेक तोच प्रकार करून चेन आनी जे आपल्या हातांतली कांकणां ती फुडें देवा फुडें दवरून एका पिशवेन कशी दवरलेली प्लास्टीक झाकून आनी त्या आदारे तिणें सांगणें करपाक गेलें। पण काही प्रमाणात कितें घडच्या पयलीं ते चेन आनी त्या प्रमाणे जी हातांतली कांकणां ती उखलून तो जो कोण मनीस आसा अनवळखी व्यक्ती तो चलत रावलो। तर माझी आई साखळे बाजारात डेली बसताली। आज एक इन्सिडंट घडले की एक मनीस आपयले तिका आनी तेज्या गळ्यांतली चेन आनी एक हातींतली काडून घेतली आनी तो पळलो। तेन्ना आमकां एक कॉल येयलो घरा कडल्यान तेन्ना आमी धांवत पोलीस स्टेशनार येयले साखळे। तिका देवान आपोवन येयली आनी तिका सांगलें की तुजी चेन आनी एक हांगातली हातींतली काडून दवर, एक कितें तरी सांगणें करता म्हणून सांगलें आनी तिका एक फ्रुटी दिली। फ्रुटी दिवन ती गळून पडली आनी तो येवन पळलो। खंयसून येयला बीन म्हणून कितें सांगलें? ना ना तसो काय ना भाजी बी देवाक दाखय न्हू हा यो उजवाचो फुलो बिस्किटे कडेन भाजी बिस्कीट पाचिल्ल्या आनी गवळोंक लायली पांयां पडलो आनी ती घालून ना ही बी काडलेली ती काडून दवरल्या आनी ती घातली भितूर न्हू तुमी हांगा तुजी भितूर घाल मरे आनी कितें घातलो हारा तुमच्या न्हू जेवण बघ ती फाटली जाता आराम काय ना तो पळो तुला न्हू बायकान फाटल्यान दिसत ना मागीर ना या बघ ती काय करता ओतून गो पावलो तो ते अरे हा मग फटारान काडून दवरले।